काळजाच्या दुयेंतींक वेळार उपचार मेळपा खातीर फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर मुरगांव मतदारसंघात कार्डियाक अँब्युलन्स उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बेरेस्तारा मुरगांव मतदारसंघाक भेट दिवन लोकांची गाराणी आयकून घेतली। अश्युरन्स जे श्री संकल्प आमोणकरान जे रिक्वेस्ट केला जे वॅलिड अश्युरन्स आहा। कार्डियाक एम्ब्युलन्स कांय लोकांनी चिकाली हॉस्पिटलाचे ऑलरेडी उल्लेख केला ते जावंक जाय। त्याच बरोबर प्रायमरी हेल्थ सेंटर ते सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या सडा एरियान जे बांदतात ते करपाचे सरकार कमिटेड आहा। त्याच बरोबर वर्कराचे जे संकल्पान विशय काढला जे इतले वर्सां जाले सरकारान ऑलरेडी इन प्रिन्सिपल फायनल स्टेजीचेर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून 7 वर्सांचे वयर जाल्ल्या लोकांक रेग्युलरायज करपाक जाय म्हणून ते ऑलरेडी घेतलेले आसा आणि ते प्रोसेस इज ऑन। वील कन्क्लूड द प्रोसेस DMA कडेन परत बसून हांव चर्चा करता। त्याच बरोबर तेंचे जे कितें वॉर्ड्सान कावन्सिलराचे जे कितें कामां आहा ह्यो कामां आयचे जी सुद्दां मिटिंगेन घेवन योगायोग आयज मिटींग आहा तेंचे प्रपोजल घालूंक लायलाय। आनी त्याच बरोबर तेणी जे कितें उल्लेख केला लोकांचे कितें विशय आहा डिपार्टमेंटली कितें विशय आहा ह्यो सोडोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलोच। मेन म्हणजे कितें आयज विकसीत भारत आणि मुख्यमंत्रीचे जे कितें डायरेक्शन आशिल्लें की प्रत्येक आमी मंत्री आमच्या प्रत्येक मतदारसंघात वचून आमी लोकां मदीं संपर्क करून आयज श्री संकल्प आमोणकरच्या माध्यमांतल्यान हांव हांगा पावला। आयज लोकां मदीं चर्चा जाली लोकांनी आपले विशय मांडले। हे विशय सरकाराची जबाबदारी आसा की सोडोवपाक हे आमी केन्ना वेगळे तरेन सोडयता म्हणून सांगूं शकना। जेंचे व्हेरी क्लियर कट तेंचे विशय आहा ते क्लियर कट विशय तांकां हांवें टायम मागलेलो आसा की जे विशय आहा ते ताबडतोब कांय विशय हांवें सोडोवपाचो प्रयत्न केला। कांय विशय थंय चर्चा करून आतां विशय सोडोवपाचो प्रयत्न आसतलो। आनी त्याच बरोबर आमी वेगळ्या तरेन विचार जी आमची आसा सरकाराची देशाचे प्रधानमंत्री कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन आयज नरेंद्र मोदीजी यांचे सरकार देश चलयता। आयज प्रत्येक भारतीय अभिमान आसूंक जाय की आपूण भारतीय म्हणून कित्याक आमकां जे रिस्पेक्ट आयज देशा भायर गावता ते फक्त तेंच्या खातीर गावता। आयज सगळे स्किम्स जे तेणी हाडल्या ते स्किमीचो फायदो आमकां जाता ते हांवें मातशें वेगळे तरेन एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आनी हांवें कमिटमेंट दिल्लें आसा श्री संकल्प आमोणकराक की तेजे कितेंय विशय आसल्यार ते हांव स्वता पर्सनली लक्ष घालून सोडोवपाचो प्रयत्न करतां।